म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी रेलिकेचे मागणे बेसांव मागलेले आसा. तुमकां पेकोवणी, बरी सावत भलायकी आनी हेरां जी इंतेसां आसात तुमची गरजो, विनंत्यो, हे सगळें तुमच्या मनांत आनी काळजांत दवरात. आनी हांव हें तुमचे पासत मागणें म्हणटा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे तणेन दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणेन. सोर बलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेत ताची दोळ्या. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पडा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इन अणळख्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताची संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळितीचो ताणें उगडास केलो. आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगुटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. आनी सुरपुदिदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xaviera, Voda cura, radisam mogan, las lolia, besaungal saiba, sharar goincha, sambalung sodakal, gopan tuja, besaungal saiba, desaramcha, sambalung sodakal, gopan tuja.